ह्या फावटी जिल्हा पंचायती कम्युनिटी फार्मिंग हो विषय आम्ही जिल्हा पंचायतीकडे दिवपाचो आसा. त्या निमित्तान पडीक असलेली शेतां ही खूप मोठ्या प्रमाणात लागवडी खातीर हाडप, कम्युनिटी डेअरी हो कन्सेप्ट आमी जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत दिवन वेगवेगळे कडेन ल्हान ल्हान गांवांनी कम्युनिटी डेअरी सुरू करप, मोठ्या प्रमाणात धवल क्रांती जाका आमी म्हणटा ही व्हायट रेव्होल्युशन करपाचो कन्सेप्ट. ताच्या सगळ्यांचो द फिशिंग प्रोजेक्ट जे वेगवेगळे कडेन आसा ते कम्युनिटी फार्मिंगेच्या अंतर्गत हाडून ते जिल्हा पंचायतीच्या निधीच्या अंतर्गत दिवन आमी खूप मोठ्या प्रमाणात लोकां खातीर इन्वॉल्व करपाचें आसा. दुसरी गजाल रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीसाच्या अंतर्गत चलपी सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमकां जर खबर ना जाल्यार हांव तुमकां सांगता, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 20-20 लाख रुपया लोन घेता काय ना, गॅरंटी कोणाची? मोदीची गॅरंटी. आतापर्यंत 45,000 महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपान कनेक्टेड आसात. तांच्यांनी 340 कोटीचो टर्नओव्हर केलो. घे दी म्हणून कितले जाले? 340 कोटी. 34 कोटी बी सांगना. 340 कोटी आमचो संकल्प आसा. जाल्यार 1 वर्साच्या कार्यकाळात जिल्हा पंचायतीन मेळोन 1 लाख महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन जावपाक जाय आणि 100 कोटी फुडल्या वर्साच्या भितर तांच्यांनी लोन घेवन आपले बिझनेस सुरू करपाक जाय. ह्या संकल्पाच्या सगळ्यात प्रत्येक महिलाक सांगा की आमकां RBIच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान जॉईन करून घेवपाक जाय व सक्षम करपाक जाय किंवा बिझनेस सुरू करून घेवपाक जाय. अशा पद्धतीचे कन्सेप्ट या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आम्ही जिल्हा पंचायतीच्या खूप राबवू शकता. त्या खातीर हे कन्व्हिन्सिंग तुम्ही लोकांमध्ये करपाक जाय.